सी रुपेशाची सिम्प्लिसिटी आणि त्याचे काम पळोवन लोक भायर सरला. त्याच्या फाटल्यान हिंगासरलो स्थानिक पंच आणि सरपंच केदार आहा, त्याच्या वांगडा दुसरे सगळे पंच मेंबर आहा, सगळे लिडर आहा, इवन बेती हिंगासून पिलेनसून सगळे लिडर येयल्ले आहा. सो ऑल द लिडर्स हॅव युनायटेड. इन शॉर्ट कितें, पिलेनची पंचायतीचे सगळे लिडर जे आतां आहा आनी नासले पळय ते पासून, म्हणजे जे आदी इलेक्शनाक बसोंक ना शेणल्या ते बीन सगळे एकठांय जाल्ले आहा. रेज मागूजूय तशेंच आहा. आनी इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट रिलीजन सगळे लोक एकठांय जाल्ले आहा फॉर वन कॉज. द कॉज इज रुपेशाक जिखोवन हाडप. केन्ना केन्ना लोक हो म्हणटा ना आमी आदी मत काँग्रेसीकूच मारताले, आमी आदी मत उमक्या मनशाकूच मारताले. आयज तशें ना. ते लोक जे दुसऱ्या वटेन मत घालताले ते आयज रुपेशा खातीर युनायट जाल्या. कित्याक सगळे लिडर युनायट जाल्ले आहा. तूं हिंगासर पयशीं वेगवेगळे लिडर दिसतले तुका. सुभाष जो आहा आमचो खूंय आहा सुभाष आदी काँग्रेसमॅन तो आयज युनायट जाला. कित्याक लागून सगळे लिडर एक जाले म्हणून. तो आयज रुपेशा खातीर भायर सरलेलो आहा. सुभाषाची बायल भायर सरलेली आहा. ते देर इज अ युनिटी. वेर देर इज युनिटी. रुपेशाक मत आहात, BJP म्हणून मत आहा, रुपेशाक इंडिपेंडंटाचें मत आहा, रुपेशीक दुसऱ्या पार्टींचें मत आहा, सगळ्यांचें मत आहा. ही वर हांव आनी दिलीप सदांच एक आसले आमी. पूण कांय हेचे खातीर दिलीपाचे कोणेक वेगळे मत आसतले तेन्ना. आतां तशें कांय ना. आमी सदांच एक आहा. आय वर्क वीथ एवरी वन. म्हाका दुस्मान म्हणटा तो आख्खे गोंयान एकलोय ना. इवन हो स्थानीक आमदार जो हिंगासरला तो फ्रेंड. पॉलिटिकली तेणी कांय काम करूंक ना. लोकां खातीर जो काम करता हांव तेज्या वांगडा आसता. तेणी लोकां खातीर काम करचें, हांव तेज्या वांगडा. तेणें सांगचें हें काम उरलां तें काम उरलां. तेतूच म्हाका तेणें फोन मारून सांगलें सर आपलें हें काम आहा. हांवें म्हणलें डन, तुजें काम करून दिता हांव. कोणाचें तेजें पर्सनल न्हू तें, लोकांची जितकी कामां आहा तितली आमी करतले हें आमचें उतर. आय डोंट हॅव पॉलिटिकल एनिमीज एट ऑल. I may have rivals. They are opposition from my political party. They are trying to put us down. We have to convince the people we are working for them. आमी तेंच्या खातीर काम करता म्हणून आमी तेंकां कन्विन्स करूंक जाय आनी काम करून दाखोवंक जाय. बेश्टी उतरां सोडून न्हू. उतरां उलोवन काम जावचें ना. काम सायटाचेर जाग्याचेर काम जावपाक जाय. लोकां खातीर भायर सरप, लोकां खातीर काम करप. आमचे स्वार्था खातीर न्हू. आमकां कांय नाका. कांयच घेवन वयचना आमी वयर. वी हॅव टू गो एम्प्टी हँडेड. जे कितें आयज तूं कितें करूंक शकता तें लोकां खातीर करप, लोकांक वयर काडप. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवन पळया आमी लोकांक वयर काडलेले आहा. आयज मायकल बाब आमच्या बरोबर आसा, एक्स मिनिस्टर दिलीप परुलेकर आसा, केदार आसा, हांगासरलो आमचो स्थानीक पंच सरपंच रेस मागूस पंचायत मेंबर सगळे वांगडा आसा, एक्स सरपंच आमचो पेडणेकर बाब आसा आणि मोठ्या संख्येन कार्यकर्ते आसा, BJPचे कार्यकर्ते आसा, स्थानिक लोक आमच्या बरोबर आसा आणि ते सगळे आमच्या बरोबर येयल्या कारणान आणि सगळ्यांचो स्ट्रॉंग सपोर्ट असल्या कारणान हांगासर डेफिनेटली आमकां मोठी लीड मेळटली. हेच्या पयलीं आमकां लीड हांगासर मेळ्ळी आसा आणि ती लीड आयज आनिकूय वाडटली अशें म्हाका दिसता. आणि फाटल्या 5 वर्सांक ZP मेंबर म्हणून हांवें काम करता आसतना मॅक्झिमम कामां करपाचो प्रयत्न केला आणि प्रामाणीकपणान काम करपाचो प्रयत्न केलो आणि तेजें फळ नक्कीच ह्या इलेक्शनान मेळटलें म्हणून म्हाका विश्वास आसा. आणि हांगासर काम करता आसतना सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो. स्थानिकांनी खंय खंय आसा कामां ती दाखयली, ती हांवें करपाचो प्रयत्न केलो. कोणाकूच केन्ना ना म्हणूंक ना. म्हाजे कडेन कोण येयले तांकां केन्ना हांवें परत धाडूंक ना. ते काम करपाचो प्रयत्न केलो. भारतीय जनता पक्षाचे दोगूय कार्यकर्ते म्हणजे बाकी सगळेच आसात. सो भारतीय जनता पक्षाचो जो कॅन्डिडेट दिला ताका निवडून हाडप हे तेजे रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाज्याकून चड जाता. इतक्याकूच लागून तो प्रेझेंट कॅबिनेटान आसा. पक्षाचो एक मेन कार्यकर्तो आसा. अशें हांगाय सगळे जे आसात, केदार आसात, बाकी सगळे जे आसात पळय हे कार्यकर्ते आसा. आनी आमी गेले 10 दिसाच्या कालावधीन पळयलां की आमी निल्ला भोंवल्या, पिलेन भोंवल्या, सांगोळडा भोंवल्या. हे सगळ्याक भोंवताना आमी पळयलां की प्रत्येक कार्यकर्त्याचो आमकां सपोर्ट मेळ्ळो आहा. लोक भायर सरून आपल्या भशेन येवन ह्या फारा आमकां हॅट्रीक म्हणजे बऱ्या मतांनी हॅट्रीक करपाची आहा, खूब मतां घेवपाची आसा अशें लोकांच्या तोंडांतल्यान आयकता. त्या खातीर म्हाका पूर्ण खात्री आसा सीट आमचो जिखतलोच. पूण हे सगळें जे आमी कितें करता, सगळे कार्यकर्ते जे भायर सरले इतक्याकूच लागून की मोठे मत्यादीक मेळप
आणि हो सीट जो आसा पळय परत एकदा भारतीय जनता पक्षा कडेन आसा बालेकिल्ला आसा हें आमकां दाखोवन दिवपाक जाय म्हणून आमी सगळे जमल्यात आणि फुडले 8 दीस जे उरल्या त्या 8 दिसांक आमी काम करतले. मायकल सर, दिलीप सर, माझे पंचायत वांगडी, सांगोळा पंचायत वांगडी, पिलेर्ना पंचायत वांगडी, निल्ला पंचायत वांगडी आणि माझे सगळे कार्यकर्ते आणि माझे फ्रेंड, माझे लोक आयज हांगा तुमकां दाखयता की ह्या वाठारांतल्यान आमी BJPक आनी आमच्या रुपेश बाबाक कितें लीड दितले पळय ते. म्हाका दिसता रुपेश बाबान ह्या वाठारांत भरपूर काम केलां. ताका घराघरांनी लोक सगळे आयले काय सगळे वेलकम करता. तुमी पयले आसतले ताचो जो स्वभाव आसा ताका लागून लोक सगळे हांगा मॅग्नेट कहे ताका येवन बसलेले आसा. ताका लागून आमकां सगळ्यांक दिसता की आमी ह्या वाठारांतल्यान ताका भरपूर चडांत चड लीड आनी मायकल सरान सांगलां तशें बार्देजान म्हाका दिसता सगळ्यांकून चड लीड जर कोणाक मेळटली जाल्यार रुपेश बाबाक मेळटली.